Tumlyaw tukawa kano Urbin git gawon Borete tuka digo Suglicin beto Tumlyaw tukawa kano Urbin git gawon Borete tuka digo Suglicin beto देवा मोशा तारुका तुका वाखाणूक तुझें दर्शन घेवंक हांव कितलो म्हूण सुभागी जेजून तोमासाक म्हळें तोमास तुवें पळयलें देखून सोत मारलें पळय नासतना सोत म्हणटा ती अदीक सुभागी तोमास तुवें पळयलें देखून तुवें सोत मारलें पळय नासतना सोत मानता ती अदीक सुभागी दुनिया देव मनीस जालो पूण हांवें तुका मनीस कसो पळोवंक ना पूण ह्या उंड्या चरपान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता ह्या उंड्या चरपान आसलो देव म्हजो मोग करता म्हूण सोत मानता हो सूर पदवीदार देव सूर सुक्तिवून देव सूर कृपेवून देव सगळे काकुतीन बोललो देव तूच तो म्हूण हांव सोत मानता जमल्याव तुका वाखाणो उर्बेन गीत गावो बरें तें तुका दिवो सगळींचीन बेटू माता आमी Santa ती तुझी सोपी कृपा म्हूण सदांकाल तुका बाबा माता आमी काल सांता ती तुझी सोपी कृपा म्हूण सदांकाल तुका बाबा माता आमी काल सांता ती तुझी सोपी कृपा म्हूण सदांकाल तुका बाबा
दुनिया तुका हांव नमान करता. तुझी स्तुती महिमा हांव गायता. तूं म्हजो देव म्हूण हांव स्वत म्हणटा. हे वेळार तुका वाखाणटना, तुजे मुखार सासंगी पडटना, तूं सोर सुख दिवन दिव म्हूण म्हजी काळीज आनी मोन तुका भेटयता. म्हज्या जिवितांत सगळें घडलां, घडटा आनी घडटलें तें तुका समर्पिता. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from everything within us cry, Abba Father, help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that's free. I love you, Lord, and it is our love rising from everything within us cry, Abba Father, help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that say, I love you, Lord. Hallelujah. Thank you and praise and glorify you, Lord. I worship you, adore you, my Lord. I praise you. Kamari Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, Son of David, have mercy on us. Son of David, have mercy on us. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Praise you, Jesus.
Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ पावन भयणो आनी कितें भशेन हें देवाचें उतर आयकतले न्हू हें देवाचें उतर आमच्या कानार पडूं आनी आमचे मदीं भावात उत्पन्न जावं देवाचें उतर तुमकां सांगात दिवं तुमच्या एकसुरपणान तुमच्या दुखा कुशींच्या वेळार तोच देव तुमचे बरोबर आसा आनी मागण्या वरवीं आमी तुमकां आमच्या मागण्याचो सहकार दिता तर एक बार भशेन भाव भयणां सांडलोलीं आसात कोणें कोणाक ट्युमर जाला कॅन्सर जाला सायकोलॉजिकली इमोशनली फिजिकली स्पिरिच्युअली डिस्टर्ब वील प्रे फॉर यू ऑल लॉर्ड मे ब्लेस यू अबंडंटली देव तुमचे सुभां आशिर्वाद घालूं हालेलुया Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावन भयणो इस्कॉलांतलीं भुरगीं बरीं शिकतात केन्ना बरीं शिकतात आनी पास जावं पावतात फक्त टिचरी बरी शिकयतात म्हूण म्हाका दिसना टिचरी बऱ्यो शिकयतात हुशार टिचरी पूण कांय फावटी भुरगीं हुशार जायनात कांय फावटी हुशार टिचरी पूण कांय फावटी सगळीं भुरगीं पास जायनात कित्याक पास जायनात कितें चुकता टिचरी सारकें शिकयलो ना देखून वो भुरगो सारको शिकोंक ना देखून टिचरी जायते भाशेन डिफरंट मॅथड्स घेवन शिकयतात पूण तरी आसतना भुरगीं आयकना जेन्ना भुरगीं आयकना तेन्ना ताच्या मनान कांय वचना आनी मनान कांय गेलें ना जाल्यार ताच्या मनान कांय उरोना आनी कांय तर उरलें ना जाल्यार भुरगीं कांय बरोवंक शकना देखून पयली वोस भुरग्यांनी कोणें फर्स्ट वी हॅव टू लिसन बरें करून आयकूंक जाय देवान आमकां कान दिल्यात हे कान चालू आसात कोडे आमी एका बेरी जावं येतालीं पूण बेरी जाली ना देवान आमकां कान दिल्यात सोबीत आयकूच न्हय कानाचें पयलें काम म्हणल्यार आयकूंक हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जी भाव आनी भयणी कानाची पिडा भोगतल्यांक ह्या वेळार सुटका दी म्हूण जेजे रोगोत मागून म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण पयलें आयकूंक जाय फर्स्ट लिसन केअरफुली तुका कितें सजमना आनी तूं सजमूंक सोदताय फर्स्ट लिसन केअरफुली बरें करून आयक चीत दिवन आयक वाज येता खरो तुरे आसतना आयक आनी बरें करून आयकलें उपरांत सजमूंक ट्राय कर सेकंड स्टेप टू अंडरस्टँड सेकंड वी कॅन से अंडरस्टँडींग सजमूंक ट्राय कर सजमून घे कितें तुवें आयकलां तें सारकें कितलें लुकून तुजें उरो येता बारीकसाणेन सजमून घे बट फर्स्ट स्टेप लिसन केअरफुली सेकंड स्टेप अंडरस्टँड थरली पूर्णपणे सजमूंक सगळें सजमूंक ट्राय कर आनी सजमल्लें जें मनान उरता आनी मागीर तूं बरोवंक शकता तूं तर आयकलें ना तुका कांय सजमोचें ना तुवें तर बरें करून आयकलें जाल्यार तुका बरें करून सजमतलें आनी बरें करून सजमलें जाल्यार तुज्या मनान उरलां तें बरोवंक
तुका संदी जातली. And that will be a golden opportunity for you to write what you understood. Hallelujah. 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 भावानो आनी भयणो, टिचर बरी म्हूण भुरगीं बरी अशें म्हणूंक जायना. टिचर बरी आनी टिचरीन सांगलोलें ती भुरगीं आयकलें, ती भुरगीं सजमलीं आनी तें भुरग्यान बरयलें जाल्यार मागीर टिचरीकूय बी मान सन्मान जाता. ही टिचरीचीं भुरगीं बरीं, ह्या इस्कॉलांतलीं भुरगीं सगळीं पास जालीं. भुरग्यांकूय मान मेळटा, टिचरांकूय मान मेळटा आनी आवय बापायक आनी त्या गांवच्या इस्कॉलाकूय बी मान मेळटा. हे खातीर सगळ्या टिचरां खातीर, सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी सगळ्या इस्कॉलांनी जी विद्या, नॉलेज, एड्युकेशन हे वावरान मिसळ जाल्ल्या आमच्या भावाक भयणीक जेजूच्या पांयाशी दवरून तांचेर आशिर्वाद मागून म्हणया हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी खऱ्यानूच टिचरी आपल्या भुरग्यांचो मोग करतल्यो. कित्याक हो भुरगो बरो, हें भुरगें बरें, हो चेडो बरो भुरगो, हें चेडूं बरें भुरगें. पयलें कारण म्हणल्यार आयकता तें. Because they are listening to their teacher. They are listening to their teacher. टिचरीचें आयकता तीं भुरगीं. टिचर तेंचो खरोच मोग करतली. कोणी शिकपाक मातशें डाल जायत, मातशें उणें जायत, पूण भुरग्यांचो टिचरी खरेंच मोग करतली जेन्ना भुरगीं आयकतात तेन्ना. भावन भयणो, आयज देवाचें उतर बी आयकोपाची गरज आसा. देवाचें उतर आयकोपाची गरज आसा. जाय जाणां आमी देवाचें उतर आयकनात. वी वॉन्ट ओन्ली मिरेकल्स. आमकां हे मिलाक, त्यो मिलाक, त्यो मिलाक ना. पवणो, देवाचें उतर आयकूंक फावो. मिसान देवाचें उतर आयकूंक आमी येता. देवाचें उतर आयकूंक येता. मिसान दर एका मिसान देवाच्या उतराचो सेवाधर्म आसता. मिसान पयलो भाग आसता तो म्हळ्यार उतराचो सेवाधर्म. देवाचें उतर वाचता, परगट करता, ताची यादनीक आपल्या घडटा ते भाशेन ताची सजमणी दिवंक वावुरता. पूण बोंगो आमचें देवाचें उतर म्हण आयलें सगळ्यांचे दोळे बंद जातात, सगळीं घरांक लागतात. देवाचें उतर आयलें हा हू हा जांभळी येतात. दिसता ते भाशेन राती आमी सगळीं रातभर नायटी गेल्ले हांव सेक्युरिटी आहली. राती सुवांक स्टार्ट जाल्लें आनी सकाळीं सुवांक ड्युटी काबार जाल्या आनी आतां आमी मिसाक आयल्या अशें दिसता. तेन्ना पबणू देवाचें उतर तर आमी आयकोना, कांयच आमकां सजमुचें ना. कितले मिसांनी आमी वांटो घेता. बाबणू जाता ती भाशेन देवाचें उतर आयक. देवाचें उतर आयक. फर्स्ट लिसन वर्ड ऑफ गॉड. आयजूच एक निश्चय कर, हांव देवाचें उतर आयकतलों. हें देवाचें उतर म्हाका, हें देवाचें उतर म्हाका म्हजे लागीं देव उलयता. यादनीक न्हय, तो वाचता तो भाव न्हय, पूण ह्या उतरा वरवीं म्हजो रोसणार, म्हजो सोरपदा देव म्हजे लागीं उलयता. देखून देवाचें उतर आयक. हालेलुया. Hallelujah. 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 पवनो जर्मेस प्रवादी, बुक ऑफ Jeremiah chapter 26 verse 13. जर्मेस प्रवादीचे पुस्तक 26वा विसूर ओडी 12 अशें म्हणटा. Obey the voice of your Lord God. तुमच्या दोनया देवाचो आवाज मानून घेयात. तुमच्या देवाचें उतर आयकात. लिसन टू गॉड. देवाचें उतर आयकात. बाबणू देवाचें उतर आयकप म्हणल्यार देवाची भुरगीं
देवाचो मोग करता हांव आनी देव खरें आमचो मोग करता हें आमकां सिद्ध जाता. म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता बूक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 26 वर्स 13. देवाची उतर आयकून घेयात. देवाची उतर आयकात. म्हणून पोतून पोतून आयकूंक बाबणू आमी प्रयत्न करूंक फावो. आमी तर आयकलें ना कांय सजमचें ना. मागीर देवाचें उतर आयकल्यारच पुरो. भुरग्यांनी फक्त आयकल्यारच पुरो टिचर शिकयता तें ना. दुसरो स्टेप सजमून घेवंक फावो. हें कशें कितें कित्याक कोणाक हें सजमून घेवपूंक फावो. हें तर आमी सजमून घेना. देवाचें उतर आयकलें तें कांट्या मदें पडल्या भशेन जालें. देवाचें उतर कांट्यांनी पडलें. कांट्यांनी दामून दवरलें चेपून दवरलें आनी थंयच तें संपलें. देवाचें उतर बेश्टेच आयकलें आनी वाटेर पडल्या बियां भशेन जालें. तें सुकणीं आयलीं आनी तें घेवन गेलीं. देवाचें उतर बेश्टें आयकलें म्हणल्यार ते कडपे जमनीर पडल्या भशेन किल्लोलें खरें. पूण घरा येता म्हणल्यार वत येवन तें सुकलें. देखून देवाचें उतर पयलें तुवें आयकूंक फावो. दुसरें देवाचें उतर सजमणी घेवंक फावो. हें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता. हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक कितें सांगता. ही दुसरी वस्त म्हाका इट्स फॉर मी. दुसरें हें देवाचें उतर म्हाका जिवितांत कशें जिवंक आपयता. फर्स्ट लिसन, सेकंड अंडरस्टँडींग एंड थर्ड इज एक्शन. वॉट आय कॅन डू, वॉट आय हॅव टू डू. कशे भाशेन म्हजें जिवीत जावचें, कशे भाशेन म्हजो घराबो जावचो, कशे भाशेन म्हजे वावराची सुवातेर जावचें. ताका लागून जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. जाकोबाची चीट पयलो हाबेसूर वळी 1 वळी 22 हांगासर मेळटा. देवाचें उतर आयकल्यारूच पुरो ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवूंक फावो. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी फळां दिवंक फावो. आनी देवाचें उतर जर आमी बेश्टें आयकता आनी कांयच तर करिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. वी डिसीव आवरसेल्फ with the word of God. If you listen the word of God, you understand the word of God, and we have to live according to word of God. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवूंक फावो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबूनो जायते बावटे आमकां सोंपें. कितें सोंपें? सोंपें हें देवा उतर कायतानाक, हें देवाचें उतर जॉनाक, हें तोमासाक, हें पेद्रूक, हें जेम्साक, हें मॅरीक, हें मारियाक अशें म्हणूंक सोंपें. पूण देवाचें उतर म्हाका हांवें कितें करचें हें म्हणपाक बरें अवघड लागता. एका दिसाक बाबणो अशें घडलें. देव मीस जाल्या उपरांत कोण एकटी मेवूंक आयली आनी सांगलें फादर आयज शर्मा एकदम बरो जालो, आयज शर्मा एकदम बरो जालो. आनी एकदम बरो हें आयकूंक बरें दिसलें. आयज शर्मा एकदम बरो जालो. हांवें मातशी पिसऱ्या भाशेन केलें हांवें आनी म्हणलें आगो बाय आयच्या शर्मावान आयच्या देवाच्या उतरान कितें बरें तुका लागलें. आनी तेणें रोखडेच जबाब दिलो बरें केलें फादर. आयज तुवें शेजाऱ्यांच्या मारयाक बरेंच तांसलें. तशेंच करूंक फावो. कोणाकू शेजाऱ्याक रावता त्या मारयाक. आनी म्हणलें सायबा म्हाका बोगूज कित्याक शेजाऱ्यांच्या मारयाक वो शेजाऱ्यांच्या कातरिनाक वो शेजारच्या पेद्रूक आनी शेजाऱ्याच्या आंद्रूक हांवें तर कातरलो जाल्यार हांवें व्हडली चूक केली. बाबू न्हू हें देवाचें उतर म्हाका न्हू
तेका हें देवाचें उतर म्हाका लागोना हांव बरें तो बरो न्हू ताका बरोच बरोच तांसलो बरोच बरेंच दिलें बाबणो अशें जर करीत आमी देवाचें उतर मानून घेना आमी देवाचें उतर मानून घेना आनीक हें देवाचें उतरा प्रमाणे आमी जिवंक शकना देखून देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तें पळय आनी तुज्या जिवितान तूं जिये हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावानो आनी भयणो देवाचें उतर मानून घेतात देवाचें उतर आयकतात देवाचें उतर मानून घेतात सजमतात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती सुभागी देवाचें उतर आयकतात देवाचें उतर सजमून घेतात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती सुभागी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जायतीं मनशां आसात जाणें देवाचें उतर आयकलें देवाचें उतर मानून घेवन सजमलीं आनी दुखाच्या कोश्टांच्या वेळार लेगून देवा उतरा प्रमाणे जियेलीं तातूंत एक आसा ती म्हळ्यार जेजूची आवय जेजूची आवय आंकवार मारिया जेजूची आवय तुजी आनी म्हजी बी आवय ती देखून तिका आमी मान दिता तिका आमी व्हडलो मान दिता कित्याक ती तुजी आनी म्हजी आवय जेजूची आवय मारेक इतलो मान दिता तो एके फावटी अशें दिसता सायबीन आंकवार मारिया देव गाय ना आंकवार मारिया देव न्हय आंकवार मारिया देव न्हय फुलां घालता धूप घातलो वाती पेटयल्यो जायते स्टॅच्यू बांदले जायते आंकवार मारीच्या मानाक इगोजो बांदल्यो हें करता आमी आंकवार मारिया देव अशें म्हूण सांगूंक न्हय आनी आंकवार मारिया देव न्हय आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय आंकवार मारेक हांवें मान दिता की तिणें देवाची उतर आयकलें देवाचें उतर सजमूक घेवंक ट्राय केली आनी ह्या उतरा प्रमाणे ती जियेली देखून आमी तिका मान दिता लूक चॅप्टर 1:37 भावना भयणो पवित्र पुस्तक कितें सांगता मारेक येदो व्हडलो मान दिवंक मारेक येदी व्हडली मानाची स्वाद दवरूंक एक कारण म्हणल्यार मारिया देवाची उतर आयकली मारिया देवाची उतर सजमली आनी मारिया देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली आनी मारियेन म्हणलें ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे देवा ही आसा हांव तुजी चाकून म्हजें जिवीत तुजें जिवीत म्हाका तूं चलय तुज्या वाटांनी आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक म्हाका बोळ्ळी हे मारीन आपली ओपणी देवाच्या उतराक देवाक केली देखून मारेक आमी व्हडलो मान दिता आनी मारेची भक्ती करून जेजूच्या पावलांनी चलूंक देवाचें उतर आमी मारे भशेन आपणावंक आशिर्वाद आनी विनंती कर म्हणून मागता हालेलुया Hallelujah. 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 भावन भयणो हें देवाचें उतर आमच्या घरांनी आमच्या जिवितांत उणें जायत वेता देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत क्रिस्ती मनशाच्या जिवितांत देवाचें उतर तर ना जाल्यार देवाचें उतर तर ना जाल्यार बाबणो क्रिस्त ना ताका लागून बागून जेरोम म्हणटा ignorance of Christ is equal to ignorance of scripture is equal to ignorance of Christ
जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना, जे देवाचें उतर मानून घेना, देवाचें उतर आयकना, त्या प्रमाणे जियेना, तो क्रिस्तांव न्हय. तूं क्रिस्तांव जावंक सोदताय जाल्यार क्रिस्ताचो शब्द, देवाचें उतर तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या आत्म्यान आसूं दी. आनी अशीं तुजें जिवीत, क्रिस्ताचें जिवीत तुज्या कोण्यांतल्यान सगळ्या मनशांक कळून दी. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. आनी देवाचें उतर देवाचें उतर आयकतात, जेतात, ती एक जेजू एक वोपार घालून सांगता. ही वोपार कसली? दोगां घरां बांदप्याची वोपार. दोगां मनशांनी घरां बांदली म्हूण सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 and 25. हांगासर वोपार कसली? एक पिशाची आनी एक शाण्याची. दोगां मनशांनी दोन घरां बांदलीं. शाण्या मनशांनी शाणेपणान घर बांदलें, पिश्या मनशान पिशेपणान घर बांदलें. बाबा न्हू, पूण जालें कितें? कोण शाणो आनी कोण पिसो हें घर बांदतना कळ्ळें ना. घराक पळोवन कळ्ळें ना, घराक पळोवन कळ्ळें ना. पूण कळ्ळें केन्ना? जेन्ना वादळ आयलें, मोड आयलें, सुनामी आयली आनीक हें घर नाश जालें. काय बरी येदी व्हडली घरां ती, व्हडले मे बी फेमस हावस इन द वर्ल्ड, बरी नेटवयलीं, भांगरान शिगरान नेटवयल्लें, हें घर नाश जालें. कित्याक घर नाश जालें? की त्या घराची बुन्याद सूत गेली. आनी बुन्याद कित्याक गेली? कित्याक बुन्याद तर गोट आसतली जाल्यार ते डीप बरें भितर मातशें पडटा. इतलें भितर थोडे बावडी भितर मारता मारता तुका खडप मेळटा, तळप मेळटा, स्टोन मेळटा. आनी स्टोन टू स्टोन, पोनाक आसा तोय स्टोन आनी वयर आहा तेय बी स्टोन. अशें तेन्ना तें घर गोट उरता. पूण क्रिस्ती जिवीत गोट उरपाक हो संवसार न्हय. संवसारा बरोबर, फॅशना बरोबर, जेवणा खाणा बरोबर धांवून, बेबदिकाय करून, हे संवसारा फाटल्यान धांवून आमचें क्रिस्त जिवीत गोड जायना. आमचें क्रिस्त जिवीत गोड जायना जाल्यार परतेंच हें जिवीत हालता, दोलता आनी तुट्टा आनी फुट्टा आनी व्हांवून वेता, व्हांवून वेता. बाबा न्हू, ह्या पॅन्डेमिकाक जायते जाणांचे घरकार ना जाले, जायते जाणांची आवय बापूय ना जालीं, जायते जाणांची घरकान्नी ना जाल्यो, कांय जाणां भुरगीं ना जालीं, भुरगीं ना जालीं. कांय जाणां आनी एक म्हजी अशी इश्टीण, तिका कितलीं वर्सां भुरगीं नासलीं, भुरगीं नासलीं. पूण मागून मागून सोर शेवटी देवाचें देणें कशीं तांच्या जिवितांत भुरग्याचें देणें आयलें, भुरगें आयलें. पूण भुरगें बाबडें निकतेंच भुरगें हे आवयक कोवीड जावन हे संवसाराक अंतरली. खंय आसा तो देव, खंय आसा ते क्रिस्त, खंय आसा ते देवाचें उतर, अशें म्हणपाचो वेळ. पूण देवा तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी जावं अशें ताणें उद्गारलें. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव व्हड जावं. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव व्हड जावं. देवाचेर पातयली मनशां हीं, जिवितांत देवाचेर पातयतली मनशां हीं ती देवाचेर तांचे वादळ येवं, मोडां येवं, हांव कसोच हालपाक ना. बूक ऑफ साम 27 17चें पुस्तक 27 अशें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हजें खडप, सर्वेस्पर म्हजो किल्लो, सर्वेस्पर म्हजी शक्ती आनी बळ, तें आलोक कोणाक ताकत. सर्वेस्पर म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, म्हजो बरवसो, तें आलोक कोणाक ताकत, कोणाकूच ताकत ना. ही ती
शाणे मनशां अशीं जायतीं मनशां शाणेपणान देवा बरोबर जियेतात, देवा उतरां प्रमाणे जियेतात. तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. पावणो जायते क्रिस्तांव पिसाटूय बी आसात आमी, एक आनी दोनूच न्ही, जायतीं जाणा हे वेळार आमचें जिवीत बेश्टें कितलीं नवेनां, कितलीं फेस्तां, कितल्यो परबो, कितले रितीर, कितले कडेन धांवलीं, कितले लादायनी, कितले सायबिणी, पूण पिसाट्याचें जिवीत दिवना. बेश्टी रेवेर बांदलोलीं घरां, रेवेर बांदलोलें क्रिस्ती जिवीत अशे वेळार भावणो वादळाच्या वेळार घर गोट आसा, वादळाच्या वेळार मुन्यांत गोट आसा तें आमकां कळटा. खरेंच आमी देवाचेर पात येता, ह्या संवसाराची ग्रेस्त पात येता तें आमकां वादळ मोडाच्या वेळार दिसता. आनी काही बायलेन तिचो एकटोच पूत एक्सिडेंट जावन मेलो, फास्ट गेलो, बरी बायक दिली, बऱ्यांतली बरी बायक दिली आनी पुताक दिसलें हांव आतां रस्त्यार चलयना बायक, हांव रस्त्यार बायक चलयना, हांव आतां वाऱ्यार बायक चलयता. झुम झुम हे भाशेन सगळ्या लोकांक वेतल्यांक येतल्यांनी सगळ्यांना म्हाका पळोवचो. आय एम द हिरो, आय एम द ओन्ली पर्सन इन दीस वर्ल्ड, आय हॅव ओन्ली वन बायक ऑन दीस रोड. आनी दुसरे तरणाटे नात, दुसऱ्यान कोण ना. हो आवाज झुम झुम सगळ्यांना हांव येता पळोवचो आनी सगळ्यांनी कुशीक सरचे. हे दुसरे आहा ते बायक न्हू, तांकां चलोवपाचो पळय अधिकार ना. फकत आय एम द रोड म्हजो, ही बायक म्हजी, हो संवसार म्हजो आनी आय एम द ओन्ली हिरो. अशे वेळार ह्या तरणाट्याक एक्सिडेंट जालो आनी देवा पाव म्हणच्या आदीं हो तरणाटो मेलो. मांयक दिसतालें आवयस म्हज्या पुता कडेन बायक आसा, म्हज्या पुताक हांवें दिला, तशी कोणा लागीं ना. हाका लागून मांय सगळें कोणागेर ना तशी बायक पुताक दिली आनीक धाडलो खंय पावलो. आनी पूत मेलो हें आयकून तिणें पयलें खंय घरांतली ओलतेर काडली आनी भायर मारली. सगळे कोणे सायबीणचे स्टेच्यू आहले ते आसले सगळे काडले आनी भायर मारले. कित्याक म्हणलें खंय म्हजो पूत मेलो तसो देव बी मेलो. पावयणो खंय उरलो बाबा तुजो? देव तर आसलो जाल्यार म्हज्या पुताक कित्याक साल्वार करूंक ना ताणें? पूण मायन म्हणलें ना, हांवें चूक केली, म्हज्या एकट्याच पुताक अशी बायक दिवंक फावनासली आनी दिता आसता गरज आसल्यार दिता आसतना बाबा झूम न्हय, सवका वच, रस्त्याक पळय आनी वच, चेडवांक पळोवन एका पळोवन तेका पळोवन वाऱ्यार असो वचो नाकाय. हें आवयन बापायन सांगूंक जाय आसलें, पूण आवय बापूय सांगूंक विसरलो. पूण सरशेवटी इनोसेंट पूत न्हय तो, इनोसेंट म्हणूंक जायना, पूण इनोसेंट देवान सांगलें तूं फास्ट वच, एक्सिडेंट जावन तूं मोर ना. देवाक हें नाका बाबा न्हू. पूण असलीं जायतीं आमी पिसाटूय बी मनशां आसात. आमचीं घरां, आमचीं भुरगीं, आमची फामील पिशेपणान जियेता. देखून देवाचें उतर आयकतात, ते सजमतात आनी ताचे प्रमाणे जियेतात, तीं सुभागी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेजून ही देवाची उतर मानून घेतात, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात, ती देवाची भुरगीं. म्हजी बापूय कोण?
म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणी कोण, अशें जेजून म्हणलें. देवाची उतर आयकता ती. मारीन देवाची उतर आयकलें, देखून तिणें म्हाका जल्म दिलो, ती म्हजी आवय खरी, पूण ते बरोबर तिणें देवाची उतर आयकलें, मानून घेतलें, देखून ती म्हजी आवय. हे म्हजे शिस पळे आसात, हे म्हजे आपोस्तल पळे आसात, ताणें बी देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर सजमलें आनी तें मानून घेवन जीव वावरले. ते म्हजे भाव आनी भयणी, म्हजे बाबा, म्हजी भयणी. देवाचें उतर तूं आयकता आसतना तूं आयकता, नियाळटा आनी ते परमणशी येता, तेन्ना तूं देवाचो पूत आनी देवाची धूव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणो, पवित्र पुस्तक देवाची उतर. हे पवित्र पुस्तकाचेर पवित्र सभा बांदलेली आसा आनी पवित्र सभेचे वडील पवित्र सभा हे शिकयतात, कशें सजमोवचें आनी कशें ना सजमोवचें हें शिकयतात. पूण जायते मनीस आपणाक जाय ते भाशेन ते सजमून घेतात आनी ताची सजमणी आपल्याक दिसता ते भाशेन दितात. ही चुकीची खबर. देवाचें उतर पवित्र सभेन मानून घेतलें आनी पवित्र सभेत शिकोवपाचें देणें दिलां. हे देवाच्या उतराची परगोडणी करूंक आपोस्तलांक जेजून ही पदवी दिल्या. देखून मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 19, सगळी पदवी संवसारान आनी सर्गार सगळी पदवी देवान दिल्या. ऑल ऑथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ हॅज गिवन टू मी. जेजूक ही पदवी दिल्या सर्गार आनी संवसाराची. देखून भावनो, हे देवाचें उतर जेजून शिकोवंक आपल्या शिसांक पाठयले. देवाचें उतर तुमी आयकलां, तुमी सजमल्यात, तुमी जेतात, ते आतां वसात आनी परगट करात. सगळ्यांक परगट करात. कोण कोणाक परगट करात? सगळ्यांक परगट करात. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 19, आख्या संवसाराक वसात आनी शुभ आत्मान परगट करात. आत्मांनी तांकां पवित्र स्थान घेवन दी. तांकां क्रिस्तांव करूंक म्हूण देवाचें उतर परगटपाची गरज ना. पूण देव तुमचो मोग करता, देव तुमचे बरोबर आसा, देव तुमचो रोसनार. हे देव म्हणल्यार मोग हें सांगून दिवंक देवाचें उतर परगट करपाची गरज आसा. हे वेळार बाबणो, जाय ते भाशेन देवाचें उतर आमी परगट करता, मानून घेता. तांचे खातीर देवा कारगां दिवन म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण जायते जाणां देवाचें उतर म्हूण परगट करता आसतना जायते घरांनी मनीस येतात, जायते मनीस येतात. क्रिस्तांवाच्या घरांत जायते येतात. एका दिसाक हांव एका फिरगोजीन आसलो आनी फिरगोजीन आहलें आनी कोणें म्हाका सांगलें, फादर बायबल अशें कितें घेवन आमगेर कोण आयल्यात. हांवें तांकां सांगलें, मातशें भितर सरनाकात. तरी आसतना जबरदस्ती करून आमगे घरान भितर सरले. फादर म्हाका राग आयलो तांचो आनी म्हणलें, फादर कितें करूं? हांवें ताका सांगलें, आगो तें देवाचें उतर परगट करूंक आयल्यात, ही बरी गजाल. देवाचें उतर तर परगटूंक आयल्यात, ही बरी गजाल. पूण तांकां एक सांग, आमी हांगासर आसा ती क्रिस्तांव, आमच्या घरान बायबल आसा, आमी बायबल वाचता, आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमचें घडटा ते भाशेन आमी जियेता. आमी मिसाक वेता, थंयसर देवाच्या उतराचें आमकां सजून मेळटा, आमी हे भाशेन जियेता. पूण तांकां सांग म्हणलें, थंयसर जायतो लोक आसा, अमके सुवातेर हजारांनी लोक आसा, तांकां देवाचें उतर पावलें ना. तांकां वचून तुमी पावयात, तांकां वचून देवाचें उतर सांगात. तीं बाबडी रावतात देवाचें उतर आयकूंक, तें देवाचें उतर आयकूंक रावतात, तांकां वचून सांगात. पूण बाबडो, हे मनीस थोडे देवाचें उतर म्हणून फटकिरी आनी
नाडपाची आनी दुस्पोट घालपाची असले बी जाय ते मनीस भोंवतात, जाय ते मनीस भोंवतात. ताका लागून देवाची उतर आमकां अशें सांगता, जशी 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. The first of all you must understand this. पयली हें सजमून घेयात. कितें सजमून घेयात देवाची उतर? That no prophecy of scripture is a matter of own interpretation. तुमचे सत्संगी ताची तुमी सजमणी काडूंक जावचें ना. तुमचे सत्संगी तुमी हांव ही प्रोफेसी ती प्रोफेसी करूंक जावचें ना. तुमचे सत्संगी तुमकां जाय ते भाशेन बायबल इंटरप्रेट करूंक जावचें ना म्हूण पयलो पाप साहेब पेद्रू आपले चिटीन सांगता. द फर्स्ट पिटर चॅप्टर 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. देखून प्रोफेसीस येतली जाल्यार मनशाक कडल्यान येतली जाल्यार मनशाक कडल्यान येना, पवित्र आत्म्या कडल्यान येवंक जाय, देवा कडल्यान येवंक जाय. आनी देवा कडल्यान ह्या पवित्र पुस्तकाची सगळी बरोबर आमी सजमणी घेता. पवित्र सभेचे परंपरेंतल्यान, पवित्र सभेच्या वडिलांतल्यान, तेन्ना तातूंत देवाचो आत्मो उलयता, हातूंत दुबाव ना. देखून बाबणू जाय ते मनीस आमकां फटयताय बी, फटयतात आनी आपणाक जाय ते वस्तू सांगतात. आनी लोकां मदें, क्रिस्तांव मदें दुसबोट घालप, क्रिस्तांव मदें ही सरकार वयतली, कोण ही कोणा वयतली, तूं आमच्या जम्यान यो, तूं हांव सांगता तें कर, तूं स्वर्गाक येतलो. हे क्रिस्ताक म्हाकाय बी कोणें सांगलें म्हण लागली, तूं तर आमच्या जम्यान येयत जाल्यार तूं स्वर्गार पावतलो, आनी तूं तर आमच्या जम्यान येना जाल्यार तूं कोणान वेतलो. आनी हांवें तिका विचारलें, डू यू थिंक दॅट द हेवन इज युअर फादर्स प्रॉपर्टी? तुका कितें दिसता स्वर्ग म्हणल्यार तुज्या बापायचें बेस? स्वर्ग म्हणल्यार देवाचें बेस. देवाचेर विश्वास दवरता हांव. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक ट्राय करता. जाता जाल्यार तुजें थारण करपाक तूं ट्राय कर. तूं दुसऱ्याक कोणान घालूं, दुसऱ्या स्वर्गार व्हरूंक तुजे लागीं देवान दिवंक ना, तुजे लागीं दिवंक ना. स्वर्ग देवाची आमकां दारजणें. देवाची उतर आयक, देवाची उतर न्याड कर, आनी त्या उतर प्रमाणे तूं जिवपाक ट्राय कर. तेन्ना आमी देवाची भुरगीं, देवाची भाव आनी भयणी आनी देवाची आवय जावंक शकता. हें तेणी देवाचें उतर आयकूंक आनी ते प्रमाणे जिवंक आमकां शिकय म्हूण आयज करी भाशेन हें देवाचें उतर आयकतल्या खातीर आमी भक्तीन मागून म्हणया, हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. दुनिया तुझे उतर आयकून हांव खुशाल जाता. हे पवित्र आत्म्या, ह्या उतराची सजमणी घेवन ते जिवितान जिवंक म्हाका बळ दी. देवाचें उतर आमच्या काळोखी जिविताक उजवाड. देवाचें उतर काळोखी जिविताक उजवाड. देवाचें उतर सोत. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां संस्कारली करता. देवाची उतर आयकतात, धियाळटात, ताचेर विश्वास दवरतात, ती मेलीन जाल्यार जिवी आसतली. सोदूंक
तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदूंक तुका आयलो सोमिया सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो काळोखांतल्यान उजवाडा म्हाका पावय आसता स्वतावा म्हाका दाखय मोडतां जिविता व्हरून पावय तुजे वाटेर सदांच थंय म्हाका चलो तुने आमी पातकी पातक्यांक तुजें उतर नितळ करता देवाच्या उतरा वरवीं तुमी संस्कार लीन जाता देवाचें उतर आमी भोगोत पुतून पुतून वाचता नियाळटा आयकता तेन्ना आमी संस्कार लीन जाता जसो भांगार तयार करपी शीट हे उज्यान भांगार घालता आनी तातूंत हे भांगार प्युअर जाव पर्यंत ते उज्यान कोडयता देवाचें उतर आमकां कोडयता आमकां नितळ करता तुने आमी पातकी आमच्या कानार पडटा तें उतर आमकां नितळ करूं मनाची कुडीची आत्मेची भलायकी हाडूं हें देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावं हें देवाचें उतर शांती ना थंय शांती समाधान राग द्वेष वडपण गर्व मनीसाचो सत्यानाश करपी देवसाळीची संवसाराची पातकाची सावडी आसा ती मोडून उडू सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो पातका काळोख काळजांतलो मोशीर निवार स्वता वाटेन म्हाका तूं एकूच आदार ना कोण म्हाका बरवसो तुजी बोगो पातका वायटान तूं एकलोच म्हजो फुडार सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुज्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो वेळार दुनिया तुका उबारता देवाचें उतर परवड करचो वावर जायते भाव आनी भयणी आपल्या कुशान मरणान लेखून देवाचें उतर परकडटल्या दुनिया तुका उबारता सगळ्या आमच्या दोतोरांक नर्सींक जे देवाच्या नांवान वखदां जे देवाच्या नांवान पिडवंतांक पिकयतात तांचेर जो आशिर्वाद मागता आयचे दिसा वाडदीस मनयतले आसात त्या भावा भयणी तांच्या घरांनी भुरग्याचें देणें ना जी कोवीड जावन कुसवतात तांचेर आशिर्वाद घाल जे भाव आनी भयणी जिवितांत सगळीं सांडलेलीं आसा जे घरांनी सोऱ्याची पिडा आसा जे तरणाटे किरीत भशेन संवसारा फाटल्यान धांवतले आसा
तांकां तुज्या उतराची गोडसाण आनी ऊब मेळूं. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोगलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. आसाय तर तूं म्हजी जिणी ना कांय उणें, जिणी म्हजी किरकोळ निर्भर तुजी विणे. रुसलाय म्हाका सोमिया कुरपी देणे, ती जिवीत म्हजी तुजी विणे. सोदूंक म्हाका तुका आयलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो, काळोखान हांव तोपलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. हे वेळार माग तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या शेजाऱ्यां खातीर माग. आनी देवाचें उतर जाय ते भाशेन आमी पुरगूट करता. ते जाय ते जाणाच्या कानार पडूंक म्हूण माग. दुनिया तुका सोदूंक हांव आयला, जाय तो लोक तुका सोदता दुनिया, देवाचें उतर आयकूंक सोदता दुनिया. हे वेळार म्हजें मन म्हजें काळीज उक्तें कर दुनिया. आयकल्लें देवाचें उतर मनान घेवंक म्हाका बळ दी दुनिया. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोकलो सोमिया, काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. हे वेळार म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब तुज्या उजवाडान, देवीक उजवाडान, तुज्या उतरान घट कर जेजू. तुज्या उतराचो प्रकाश म्हज्या कुटुंबाचेर, पिडेवंतांचेर, ह्या संवसाराचेर तुजो फांकूय जेजू. हे वेळार जे सुवातेर तूं आसाय, तुवें गोडटा जाल्यार दिमी घाल. आनी वेळार तो उजवाडांतलो उजवाड तुका उजवाड दिता. John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. One who follow me, he will never walk in a darkness. He will have the light of life. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाडलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हे वेळार तो देव आपलो प्रकाशान तुजें घर, तुजें जिवीत भरता. ते देवाक उलो कर म्हणया. आमचे बापा, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यां बुसता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.